आता गोंयांत 2000 न्यू जॉब्स जाल्या, तेच्यान पयलीं स्कॅम्स जाल्ले आनी तुमी सगळे बोबो घालताले. आतां सरकारान एक स्कीम काडल्या की स्कील ती आनी कितें तें खबर ना. तुमी कितें सगळे सांगता? नाटक रे. हे सगळे आमचे चीफ मिनिस्टर बी हा पळय मिनिस्टर, हे सगळ्यांचे नाटक. म्हाका सांग 2000 तुवें जॉब काडल्या, इतले म्हणजे ज्या ज्या डिपार्टमेंटान जॉब म्हणजे कोण रिटायर जाला त्या लोकांक हेंच्यांनी आज पर्यंत भरल्या ना. हे जॉब 2000 तुवें काडल्या, खंय खंय मनीस जाय म्हणून तुवें बरयल्या, तेणें सांगला. तो सगळे नाटकां करता मरे, फक्त खावपाची कामां करता तो फक्त खावपाची कामां करता. तो जॉब काडले म्हणून लोकांक आतां कितें खंय तरी थंड घालपाक जाय न्हू म्हणून ही नाटकां करता तो. आतां खंय तरी लोकांक थंड घालूंक जाय म्हणून ही सगळी नाटकां तिची चालू. मॅडम एक हार्नेस एक जॉब आसता, कोणाचो बापूय मेल्लो आसता, आवय मेल्ली आसता, तुमच्या भुरग्यांक एक जॉब आसता, तेजेर आजून सुद्दां सांगू करता. जेन्ना पासून हे सरकार येयला पळय, प्रमोद सावंताचें सरकार आनी मनोहर पर्रीकराचें सरकार आतां आसलेलें, तेन्ना पासून मरे ह्या लोकांनी बापायचे जॉब भुरग्यांक बी दिले म्हणून हेंच्यांनी दाखयली. आवय मेली, आवयचे जॉब भुरग्यांक दिले ना, कांयच करूंक ना हेंच्यांनी रिटायर जाल्ले लोकांक सुद्दां त्या जाग्यार हेंच्यांनी भरूंक ना. चोरपणां केल्या हेंच्यांनी एक जागो भरलेलो आसा, कितले जागे खाली आसा आनी भितूरल्या भितूर नाटक करता. 10,000 5,000 ते चेडवांक घेता, चेड्यांक घेता, कॉलेजीचे आनी तेंचे जॉबाक लागून म्हणून तेंचो फॉर्म भरता आनी कितें करता, सगळे नाटक करता. सोसायटी म्हणून करता आनी कांयच लोकांक कांय करिना. हे सगळे नाटक करता. ज्या ज्या लोकांक दिवपाचें आसा पळय हे लोक दिना. हेणें दाखोवनी पयलीं की आपूण मेल्ल्या लोकांची कितली जॉबां भरल्या ती. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, PWD जावं हितून आमच्या ह्युमन आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट जावं पोस्ट जावं ते आमचे म्युन्सिपाल्टी जावं खंयच्या हेतून तेणें भरला ते दाखय. खंयच्या हेतून भरल्या दाखोवचें तेणें आनी मागीर हे झेत मारपाचें की आपूण 2000 लोक. अरे तूं कितें दाखयना कितें ना. आतां तो लोकांक खंय तरी थंड घालपाक जाय. काल पळयना पुलीस स्टेशनाक आज पुलिसांक काडले भायर आनी पुलिसांक काडून जाय जाय तशें तांकां स्टेटमेंट दिवपाक लायला. हे असले सगळे नाटक हे आनी कांय ना. मॅडम हांव स्पेशल हार्नेस जॉबाचें उलयतां. हार्नेस जॉबाचें तूं विचार चीफ मिनिस्टराक मरे, कितली जॉबां तुवें दिली, कितली हर्नेस जॉबां खाली आसा कितली ती विचार. ती खाली तेणें दिवूं न्ही मरे डिटेल. 2000 जो जॉब आतां काडटा तो तेणें डिटेल दिवनी कितली हर्नेस सगळ्यान पयलीं तांकां रायट आसा. तो बंद केला ना, कित्याक मेळना लोकांक जॉब, कित्याक मेळना. तेंची भुरगीं रडटा, तेंच्यो बायलो रडटा. घोव मेला, घोवाक जॉब, बायल मेल्या उपरांत बायल जर यंग आसा 30 वर्सां 30-35 वर्सांचे, बायलेक जॉब मेळोंक जाय. पयशे घेवन 45 इयर्स ओल्डाचे तुमी जॉब दिवंक ना दिल्या. मागीर त्या अधिकार जांकां आसा त्या अधिकारान तुमी दिवपाक जायना, ते तुमी दिना आनी झेत मारता. आतां ही 2000 जॉबां जे काडला तुमकां तो स्कॅम दिसता की स्कीम दिसता? हो स्कीम आसचो ना रे बाबा, तुका सांगता हे टोटली नाटक. आतां मरे आमचे चीफ मिनिस्टर आहा पळय, ताका चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणप ना, ताका प्रमोद म्हणप. प्रमोदाचे नाटक कळ्ळें तुका? हे प्रमोदाचे नाटक हो पळय जागे खावपाचो हो तेजें नाटक हे प्रमोद. आनी तो आतां कितें आसा, खंय तरी वाजोवंक जाय न्हू, कोणाक तरी दिलासा दिवंक जाय न्हू म्हणून हें नाटक केलां. आतां पयरूच तेणें पळयना एअरपोर्टाचेर आपले बॅग मुद्दम तपासपाक बी लायले, झेत करपाक. असलें हें एक नाटक आनी कांय ना. आनी फुडें तुमी कितें म्हणटा ही जॉबां जी हाडल्या पळय तेजेर कितें जातलें कशें दिसता? अरे कितें जातलें तो सगळे धापून धरून सोदता. कांयच जावपाचें ना. तेणें आज पर्यंत कोणाक बरें कितें केल्लें आसा? खंयचे तेजे कडेन 2-3 डिपार्टमेंट आहा. PWD हड्ड्यार मारून घेतला. खंयचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट तेजे कडेन, मागीर आनी खंयचे एकाउंट्साचे डिपार्टमेंट, खंय तेणें बरें कितें काम केलें म्हणून दाखय. पुलीस डिपार्टमेंट सुद्दां तेजें खंय तेणें बरें काम केलां म्हणून तेंच दाखोवचें. चल तेणें कितें बरें केलां? तो आमकां कलंक मरे गोंयांक, गोंयकारांक लागून तो कलंक. पळयना तो बसलेल्या पासून हांगा उदकांनी सगळे पावस असो पडटा, सगळी शेतां काबार जाली. कोरोना येवन गेलो. कितले तो येयल्या बसल्या उपरांत आमकां पनवत ती प्रमोद सावंत आमकां गोंयांत पनवत. तो बसल्या बरोबर कितले तरी आमकां 7.5 आमकां गोंयांक लागून जाले. चल देव बरें करूं. मॅडम आनी एक प्रश्न लास्ट, तुमी केन्ना तेजे बरें उलयता वायटूय उलयता? पळय हांव एक अशें सोशल वर्कर आसा, जर तेणें काम बरें केलें, तेणें होमगार्डाक घेतलेले 100 का 200 होमगार्ड घेतले, म्हाका खरेंच बरें दिसता.
खंय तरी गरीब पोटाक लागलो म्हणून हांवें तेजी तोखणाय केली. फाटल्या दिसांनी तेणी घराघरांनी लोकांनी फॉर्म भरचे नाल्यार 10 रुपया 10,000 आपूण तालांव घालतलो. बरी गजाल. कित्याक पुलीस 10 फावटी लोकांच्या दारान वयताले, लोक हाडून फॉर्म भरिनासलेले. तेणे तशें ऐलान केल्या बरोबर लोक थंय फॉर्म भरपाक लागले. बरी गजाल. काम फास्ट जालें, मुद्दम काम फास्ट जालें आनी अशा कामाक लागून ताका हांवें वालोर दिला. तो जर बरें काम करता हांव ताका वालोरता. फाल्यां तेणें सांगो न्ही हे जॉब आपूण सगळें डिक्लेअर करता आनी कितें करता सरकेच्या फुड्यान करूनय तेणें आनी केल्या उपरांत ताका आतां पळय होमगार्डाक कळ्ळें तरी महाराष्ट्रान हाका ड्युटीक घातल्या. रीत आहा तांकां धड पगार मेळना, धड तांकां पगार ना. 18 का 17,000 कितें मेळटा. 1 म्हयनो जालो तांकां पेमेंट दिवना आनी तसल्या होमगार्डाक धाडटा. कसलें रे तूं? तुका इतलें हें ना? आयआरबीक धाडटा बरें आसा. आयआरबीन वचपाचें, तांकां ट्रेनिंगूच तशें दिल्लें आसा भोंवपाचें म्हणून. हे होमगार्ड कितें रे? गरीब ते भाड्यान रावता, खंय तरी घरान आदार आसा, तांकां तुमी धाडून कितें दाखोवंक सोदता?